नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत कोलकारान सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णेकर तुमचे मुखार घेवन आयल्यात ह्यो साश्टींतल्यो आनी सगळे पुराय गोंयच्योच खबऱ्यो. सद्याक एक सिच्युएशन आतां म्हणजे ह्या दिसाक आतां हे आमचे लोकसभा वेंचणूक आशिल्ल्यान आतां सद्याक जी चर्चा चलता ती सगळी वेंचणुकेचीच चलता. आनी आतां BJP भितर जरी अजून तांचें नांव कोण कॅन्डिडेट आसतलो हें ठरलें ना, तरी आसतना आतां परत एकदा केडर हो मुद्दो फुडें आयला आनी केडरांतल्याच मनशाक हे उमेदवारी दिवची अशे तरेन मागणी जावपाक लागल्या. आनी ताजे खातीर जे बायलेक दितले हो जो चर्चा जाली ती फाटीं पडपाक लागल्या. आनी हे फाटभुंयेचेर सगळें जर पळयल्यार नरेंद्र सावयकराचें नांव म्हाका दिसता परत फुडें येवपाक लागलां. तुजें मत कितें? ना सुशांत, तुका हांवें पयलीं सांगितलें तशें केडर कोणेच अजून स्पश्ट उलयनात. हय, केडर उलयना, हय, पूण भितरल्यान धुसफूस आहा. धुसफूस म्हणटा ती भितरल्यान आहा. धुसफूस कशी नरेंद्र भाई करतात ते आवाज काडपाक शकनात. हय, कळ्ळें तुका? आयज म्हाका दिसता BJPक सतीश धोंडाची गरज आहा. BJPक सतीश तुकाय दिसता आसतलें. हय, तुकाय दिसता तें. पूण कशें आहा, आतां नरेंद्र सावयकाराचें नांव तूं सांगता भशेन बरोबर आहा. स्वाभावीक तें आघाडीचेर येतलेंच. तुवें लास्ट टायम म्हाका आंकडे सांगिल्ले तेन्ना आमी दोग जाण वेगवेगळे पेपरां आसले. 50,000ची लीड हांगा घेतली. पूण आयज परिस्थिती अशी आहा की तें बरोबर आहा, नरेंद्र सावयकाराच येवपाक जाय. ना तूं आंकड्याचें म्हणलें म्हणून सांगता, म्हजे कडेन सद्याक आंकडेवारी आसा. आनीक तूं परफेक्ट आंकडेवारी मांडिल्ली. आनीक फाटली जर तीन वेंचणूक घेतली 2009ची, 2014ची आनी 2019ची. हातूंत भितर 2009 फर्स्ट टायम हो आमचो सावयकार इलेक्शन लढला अगेन्स्ट सार्दीन आनी तेन्ना सार्दिनाक पडलेली 1,27,402 मतां, जाल्यार सावयकाराक पडले 1,14,818 मतां. आनी फकत सार्दीन इतलो टफ कॅन्डिडेट आसतना फकत 12,584 मतांनी जिखिल्लो. आनीक 20 जर कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयल्यो तातले 11 कॉन्स्टिट्युएन्सीक सार्दिनाक लीड घेवपाक शक्य जाल्यार 9 कॉन्स्टिट्युएन्सीक भाजपान लीड सावयकारान गेले. 2014 तर अशें जालें की तूं काल म्हणलें तशें काँग्रेसीन सगळ्याकाय चड मतां घेतली. 1,66,226 एलेक्स लॉरन्साक मेळ्ळी. इतली मतां काँग्रेसीक केन्नाच मेळूंक नाशिल्ली. पूण त्या इलेक्शनाक नरेंद्र सावयकाराक मेळ्ळा ती 1,98,176 मतां आनी 31,950 वोटाचे हाणें आमच्या आघाडीन जिखून आयला. आनी फकत 20तले फकत 5च कॉन्स्टिट्युएन्सीक BJPक लीड मेळपाक शकले ना, तातूंत 4 आसात त्यो साश्टींतल्यो. बरोबर. आनीक की 2019 जेन्ना सार्दीन आनीक सावयकार एकमेकांक रावला आनीक सावयकारा बरोबर BJP बरोबर MGP नाशिल्ले. अशी परिस्थिती आसतनाय बी त्या इलेक्शनाक सार्दिनाक पडल्या 2,01,279 मतां, जाल्यार सावयकाराक पडल्या 1,91,205 मतां आनी डिफरन्स फकत 10,074 मतां आसा. ही जर सगळीं जर मतां पळयली, हे तिनूय हातूंत जर आंकडेवारी पळयली जाल्यार सावयकार म्हणटा तो असो कितें विनेबल कॅन्डिडेट न्ही असल्यातूच जायना. हे आंकडे सांगतात की जर कोणी विनेबल आसपाक शकता जाल्यार सावयकारच आसा. 100%. मेन म्हणजे तो एज्युकेटेड आहा. हय, एज्युकेटेड आसा, ताणें काम केल्लें आहा. हय, जेन्ना आसा पळय तो MP म्हूण ताणें परफॉर्म केल्लो आसा. आतां कितें पयशे मोडप, जे MP फंडांतले पयशे मोडप हें वेगळें आनी जें काम करप आसा तें वेगळें. आज हांव काम केल्लें कशें आसा, ताणें हांव तुका एक एग्जांपल सांगता. ताणें एक डिवोर्स जाल्लो अबुधाबी डिवोर्स जाल्लो. ते घोव पाकिस्तानी आनी बायल इंडियन. ती घोव त्या चलयेक घेवन गेलो. ताणें त्या बायलेक सोडून म्हणजे ते चलयेक सोडून हाडली आनी त्या बायलेची म्हणजे आवयची स्वाधीन केली. म्हणजे तेन्ना सुषमा स्वराज आशिल्ली एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टर. म्हणजे ताणें हो पत्रव्यवहार करून केल्लें आसा. ताजे नंतर तुका हांव सांगता आनी एक एग्जांपल. लासराडो म्हण एक बोटीर बंदक जावन आशिल्लो, ताका ताणें सोडून हाडिल्लें आसा. म्हणजे अशें ताणें काम केल्लें आसा आनी तो वोकल आशिल्लो. आनी इवन युक्रेनाक भितर जेन्ना भुरगे आडवून उरले तेन्ना तांकां जर भायर काडपाक जर सगळ्याकाय NRI कमिशनर सगळ्या पयलीं सावयकार आसलो. डेफिनेटली सावयकार आसलो. म्हणजे ताजें पेपर वर्क आसा. आज जर आमकां कोण MP जाय, हांव अशें म्हणना की कोण MP नासत बिसत, पूण लिटरली बरोवपी आनी पेपर वर्क करपी
जाल्यार सावयकर केला. आतां तुवें जी आंकडेवारी सांगल्या हय. तातूंत भितर तफावत कांयच ना. तुजें हांव सगळें मान्य करतां. आनी आयची जर परिस्थिती पळयली तेन्ना हांवें पयलीं सांगिल्लें की रवी नायक नाशिल्लो, दिगंबर नाशिल्लो. हय. आतां हांव परतें सांगता थोडे स्टडी करात म्हूण. आयज रवी नायक आसा आनी केतन भाटेकारूय आसा हय फोंड्या भितर. फोंड्या भितर आसा. मडकय तांचे बरोबर आसा. शिरोड तांचे बरोबर आसा. मडकयची परिस्थिती वेगळी आहा. ना लास्ट टायम मडकय काँग्रेसीन सहज मत घेतिल्ली. कित्याक लागून हांव परतें सालदे बरोबर सुदीन आशिल्लो. हय सुदीन आशिल्लो. सुदीन आतां तांचे बरोबर ना न्ही. हय. गिरीश जेन्ना चोडणकर तुवें जेन्ना मुलाखत घेतली गिरीशान सांगलें की हांकां आमी उलोवपाक जाय, हांचे कडेन उलोवप करपाक जाय. उरल्या कितले म्हयने आनी उलयतले केन्ना. आनी तुमकां दिसता की सुदीन येतलो ना न्ही डेफिनेटली अशी. आनी आज आनीक हे सगळ्या तुका पळयल्यार हांव एकले हाजे राजकीय हाजे कडेन उलयतालो. तो म्हणटा की दक्षिण गोंयांत ही प्रयोगशाळा कोणें जर केले जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्या मतदारांनी ते केन्नाच खपोवन घेतले ना. एग्जाम्पल दिवपाचें जाल्यार जी 2009चे पयलीं जी पोटनिवडणूक जाल्ली थंय BJPन हाका घालो आमच्या विल्फ्रेड मिश्कीत म्हणटा ताका कॅन्डिडेट म्हूण घालो. आनीक एक हे दिवपाक म्हूण कितें BJPन क्रिश्चन फेस दिला म्हूण दाखोवपाक एक ताका घालो. लोकांनी ताका 7,000 मतांनी वडयलो. एक जालें. ताज्या फाटल्यान परत हीच पिशपणां 2000 हाका आमच्या 14 भितर काँग्रेसीन केली. सालदेन हो जिखून आयिल्लो कॅन्डिडेट आसतना ताका भायर दवरून ताच्या जाग्याचेर आमचो आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्साक उमेदवार दिली आनी आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स 31,000 मतांनी पडलो. ताज्या फाटल्यान फुटली लास्ट इलेक्शन जाल्लें तेन्ना दोगूय जाण सारके मॅच्युअर दवरिल्ले. ताका लागून अटीतटीक जावन कोण जिखपाक तो जिखलो पण 10 इतलें सामकें थीन मार्जिनान जिखलो 10,000च्या. आतां जर हे परत अशेंच जर प्रयोग केले कोण बायलेक दिवपाक बायलेक उमेदवार म्हणून काडया मागीर कोण नाल्यार क्रिश्चन एक कोणी हे काडया अशें केल्यार तुका दिसता साश्टींतले आमचे दक्षिण गोंयचे लोक हे खपोवन घेतले दिसता. ना बायलेक दिवपाक म्हणटा ती म्हणटा तो स्टंट. हांव अजून मुगेल्या हेजेर सांग फामा की बायलेक दिवप म्हणटा तो स्टंट. फक्त BJP रावता की काँग्रेस कोणा दितात. BJP रावता की काँग्रेस कोणा दितात ताजे ऑप्शनाचेर तांचो कॅन्डिडेट तांकां प्रॉब्लम ना. तांकां कॅन्डिडेटा प्रॉब्लम ना. ते आतां कितें म्हणटात कमळ जिखतले. हय. कमळ जिखतले कोणी जिखपाक शकना न्ही. आनी कमळ जिखतले लास्ट टायम सावयकार पडत नाशिल्लो. पडो नाशिल्लो कळ्ळें तुका. तेन्ना फरक इतलोच आशिल्लो की सुदीन नाशिल्लो. आतां ते सुदीन आसा म्हण कितें म्हणटा कमळ जिखतले. आतां बायलेक दवरप म्हणटा तो स्टंट. तांच्यांनी हांगा कोणी हाडून दवरलो म्हणून तितली कॅपेबल आसले दवरली हरकत काय ना. दवरली पूण तुमचे कडेन फेस ना. तांचे कडेन फेस ना. बायल म्हणटा ती फेस ना. कोणी भायली हाडली आनी कोण हाडली म्हणून सांग की बुद्दू न्ही आमचे मतदार. भायली म्हणल्यार आतां आज म्हणटा आमच्या तानावडेन स्टेटमेंट केलें ते भायली म्हणटाचें नांव आहे तें नांव नाशिल्लेंच म्हणटा खर्चेकूच येवनाशिल्लें. नांव आशिल्लें नाशिल्लें आमकां कांय हें पडना. म्हणजे कशें आसा नांव आशिल्लें नाशिल्लें कोण भायर घालता तें तुमची भितरली न्यूज न्ही त्यो. तुजी पार्टीची न्यूज भायर कशी वता. आतां तो कसो तवडकराचो ऑडियो भायर ना. पूण एक जर आज हो तानावडे ना म्हणटा जर ना जाल्यार तेन्नाच कित्याक ना म्हणना त्या दिसा कित्याक ना म्हणना. एक्झॅक्टली त्या दिसाक ना म्हणपा आसलें. आमचे कडेन हें ना. अमकीच नांव आयल्यात पण अमकीच नांव आयल्या तुमी सांगात. आनी आमी तांची पार्टी आसा ती शिस्तबद्ध पार्टी. जेन्ना सीएमाले बायलेक आमी विचारलें ती म्हणटा आमकां थँक्यू म्हणटा. आपल्याला नांव केलें म्हण तुमी. आपूण मोदीक थँकफूल म्हणटा. तूं कशें म्हणपाक शकली. काल हेच सगळे हातूंत भितर काल जे STचो काल तांकां मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन ताणें बोवाळ घालतकीर काल हांगा CM आयिल्लो आनी CMन मडगांवां कॉमेंट केलें आनी कॉमेंट केलें म्हणल्यार ताजो रोग थोडोसो काँग्रेसीचे आयलो. काँग्रेसीनय कांय केलें ना अशें तरेन सगळें हें आशिल्लें. तूं थंय आशिल्लें ताका लागून जाता कितें हें जालें. ताणें पर्टिक्युलरली 2 कमेंट केले. एक म्हणतो की काँग्रेसीन 4 ते 5 लिडराकच फोकस केले आझादी के मुवमेंट पे. म्हणजे इनडायरेक्टली गांधीजी नेहरू अशें ताणें म्हणलां. नांव घेतलां ताणें कोणें अमकेच लिडराक फोकस केले. बिडसाक म्हणटा कोणें फोकस केलें ना. जो फर्स्ट फ्रिडम फायटर.
आनी ताजे नंतर ताणें कितें म्हणलें, हे फ्रिडम फायटराचे जाले. आतां गोंयच्या राजकारणाक धरपाक जर गेले जाल्यार ताणें कितें म्हणलें की काँग्रेसीच्या टायमार गव्हर्मेंट जेन्ना आसतना हॉस्पिटल जालें ना. जें हॉस्पिटल फावंडेशन घाल्लें तें पर्रीकरान केलें. ताजे नंतर आपणें ताचें इनॉग्रेशन केलें. बस स्टँड जालें ना, अशें करून खूब केलें. आनी ताजे नंतर हांवें दिगंबर बाबा प्रेज केलो. जेन्ना दिगंबर बाबा बर्थडे आयलो ताका प्रेज केलो की ताका मोदीजीन आनी अमित शान घेतलो म्हणून. आतां तें हॉस्पिटल बांदना नाशिल्लें कोण तो दिगंबरान न्ही. आतां म्हाका तेंच कळना, हांव तातूंत भितर रातभर न्हिदलो ना. हे दोनी भाशणाक न्यूज बरोवपाक न्हिदो पडना. आनी दिगंबर जर इतलो बरो आनी ताका मिनिस्टर कित्याक करना. आतां मोदीजी फुटींग काय मोदीजी कितें तें म्हाका कळना की मोदीजीन कित्याक लागून हाडलो दिगंबर बाबा. मागीर एक तर हांणी सांगलें ना काय कितें तेंय कळना. सो हे ओवरऑल जर सद्याक सिच्युएशन आसा तें पळयल्यार अजुनूय जो गोंदळ आसा तो ना पयस जावंक ना. तुका हांव क्लियर सांगलां पयर की बीजेपी ओनली इज ट्रायंग टू क्रिएट दॅट टेकिंग टू फ्रंट पेज. तो जो ओपोजिशनाक स्पेस आसा पर्यंत तो कवर करतात ते की असले स्टेटमेंट करून आनी ते ओपोजिशन न्हिदले वचून. सो होच मुद्दो आमी परत साकून हें करतात. जो स्पेस ओपोजिशनाक घेवपाक जाय आशिल्लो तो दुर्दैवान ओपोजिशन घेना आनी ताका लागून सगळो स्पेसूच बीजेपी कडेन आसा काय दिसता पळोवपाक. आनीक ह्या सगळ्याच्या फाटभुंयेचेर येत्या 1-2 दिसां भितर उमेदवार डिक्लेअर जातले अशें दोनूय पक्षांनी म्हणलां. बीजेपीनूय म्हणलां आनी काँग्रेसीनूय म्हणलां. आतां हे उमेदवार कोण आसतले आनी ते कशे आसतले ताजेर हे फुडले इलेक्शन कोण जिखतलो आनी ताजेर ठरतलें. पूण एक मात आमचे कालय आमी म्हणले आजय म्हणले लोकांक गृहीत धरपाचो प्रयत्न खंयच्याच पक्षान करचो न्ही. जर तसो केलो जाल्यार ते म्हारग पडटले आनी आज वरचो इतिहास तेच सांगत आयला. इतलेंच ह्या आमच्या पक्षांनी लक्षात धरचें इतलेंच आमी मागतात आनी म्हणटात सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.